नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. जॉब स्कॅमांतलो मंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान करचे जाहीर. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचे मुख्यमंत्र्याक आव्हान. जॉब स्कॅम प्रकरणात सरकाराचोच आसा आस्पाव. आम आदमी पार्टीचो आरोप. काँग्रेसीनूय काढलो सरकाराचेर फोग. दुबावीत पुजा नायकाक दिवची सुरक्षा केल्या मागणी. मायनिंगेक लागून मुळगांव जाला काबार. लोकांचे भलायके कडेन चल्ला खेळ. गांवचे प्रस्न तडीक लागना जाल्यार येता त्या झेडपी वेंचणुकेचेर घालतले बहिष्कार. मुळगांवकारांची शिटकावणी. मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गोवा डेअरीचे कर्मचारी 10 तारखेच्यान वतले संपार. दूध उत्पादक संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आनी अध्यक्षाक दिली संपाची नोटीस. पेडणे तालुक्यात भात कापणी मशिनांचे जाता गैरव्यवस्थापन. कृषी विभूषण पुरस्कार जैतिवंत शेतकाराच्या आंदोलना उपरांत शेतकी खात्याक आयली जाग. प्रस्न तडीक लावपाचे दिले आश्वासन. येरादारी नेम मोडपी सुमार 3782 जाणांक तालाव. येरादारी पुलीस निरीक्षक फिलोमिनो कॉस्ताची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. जॉब स्कॅम ह्या सरकाराची चेन मार्केटिंग जावन आसा. तुम्ही आमच्या पसऱ्यार येयात आनी पयशे दिवन नोकऱ्यो घेयात अशें म्हणून भाजपा सरकारान गोंयच्या तरणाट्यांक सांगलां. असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो. पुजान नाव घेतिल्लो मंत्री आमच्या मंत्रिमंडळात ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगचें. मागीरूच आमी त्या मंत्र्याचें नाव जाहीर करता अशें विजयाचें म्हणणें. फाटल्या कांय दिसांच्यो गुन्यांवकारी घडणुको पळयल्यो जाल्यार फकत कायदो आनी सुवेवस्थाच न्ही जाल्यार सरकार म्हणटा ती वस्तूच गोंयांत अस्तित्वांत नाशिल्ल्याचेय विजय सांगता. नोकऱ्यो विकपी मंत्री अजून मंत्रिमंडळात आसा. तशेंच ह्या रॅकेटांत IAS आनी एका PWD इंजिनियराचोय आस्पाव आसा. नोकऱ्या खातीर घेतिल्ले पयशे परत दिले म्हूण प्रस्न सुटलो. जे उमेदवार खऱ्यांनीच लायक आसा तांचें कितें? ज्या नोकर भरती प्रक्रियेन 600 नोकऱ्यो काडिल्ल्यो ती भरती प्रक्रियाच रद्द करपाक जाय म्हणूनय विजय उलयलो. तशेंच SIR सुरू आसतनाच जिल्लो पंचायत वेंचणूक घेवन सामके चुकीचे आशिल्ल्याचेय विजयाचें म्हणणें. राजेश कळंगुटकार आनी ताचे घरकान्नींक पक्षांत प्रवेश दिले उपरांत विजय उलयतालो. तो अजून मंत्री कसा बरे फाल्यां ताणें ते पयशे दिले तिका जालें खबर. आनी जे मेरिटोरियस भुरगे आसा ज्यांनी एप्लाय केलें ज्यांचेर अन्याय जालो तांचे कोणें उलोवप ना. तुवें पयशे घेतले तुजे पयशे परते दिले. पयशे दिले तुजे बापायचे बेस्ट तें नोकऱ्यो कितें त्यो कोण खंयचे 7 पे दिता ती खंयच्यान दिता कोण. सो थंय मेरीट म्हणटा तें वेल्यू ना. सो BJPच्या राज्यान गोंयांत मेरीट काडून डस्टबिनान उडयले. अशे जाग्यार जे मेरिटोरियस भुरग्यांनी एप्लाय केले ज्यांच्या आवय बापायन त्रास घेवन शिकयली ज्यांकां मेरीट व्हडले व्हडले डिग्र्यो मेळ्यो तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना. डुप्लिकेट डिग्र्यांनी नोकऱ्यो घेतल्या. सो तांचे खातीर कोणें उलोवप आनी तांचे खातीर कोण उलयता आनी सरकार कितें करता. जे कितें रिक्रुटमेंट प्रोसेसान तांणी ते 600 एप्लिकेशन घाल्या एंटायर रिक्रुटमेंट प्रोसेस कॅन्सल करूंक जाय. आनी एक रिजनल पार्टी गोंयची जी आतां व्हरून BJPच्या गोठ्यान बांदल्या ते पार्टी बरोबर तांचे संबंध आहा. क्लियर कट संबंध आहा. ऑफिसान काम केलां सगळ्या भवनान. ती बायलेन खंय देव बोडगेश्वराचे भायर उतर दिवन सांगलें आहा. सो ती फट मारना. ती हे न्ही काँग्रेसीचे आमदार न्ही. ती सगळ्या कडेन सपूत घेतलो आनी मागीर कॅट केलें. तिणें थंय सांगलें थंय हे पार्टीन वचून सांगचें मरे की ती आमचे बरोबर कसलीच संबंध नाशिल्ले. आमी आमचे बरोबर केन्ना कामूच करूंक नाशिल्ले. सांगचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी 600 सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर IAS अधिकारी धरून PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया पावयिल्ल्याचो धक्कोदायक खुलासो पुजा नायकान केला.
नोकरे खातीर 600 जाणांकडल्यान पयशे घेतल्यात, मात एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचें ती सांगता. पुजान केल्ल्या धक्कोदायक खुलाशा उपरांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. नोकर भरती घोटाळो गोंयभर बरोच गाजलेलो. ह्या प्रकरणात कांय जाणांक अटक लेगीत केल्ली. तातूंत कांय सरकारी कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. ते प्रमाण 2019च्या नोकर घोटाळ्यांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान 17 कोटींच्या घोटाळ्यात IAS अधिकारी तशेंच PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो केला. सरकारी नोकरी दिवपा खातीर सुमार 600 जाणांकडल्यान 17 कोटी रुपया घेतल्यात, मात तातूंतल्या एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. आपणे दिल्ले पयशे 24 वरां भितर परत करिना जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्याचे आनी मंत्र्याचे नाव मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतली, अशी शिटकावणी तिणें दिली. जॉब स्कॅम प्रकरणात फकत एजंटांक अटक करून हे प्रकरण दांपाचो यत्न केल्लो. खरें म्हळ्यार ह्या प्रकरणात भाजपा सरकारूच सामील आशिल्ले. मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षान खोलायेन चवकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांचे आनी मंत्र्याचे नाव जाहीर करचे म्हूण आम आदमी पार्टीन मागला. जाल्यार ह्या प्रकरणात धक्कोदायक खुलासो केल्ल्या दुबावीत पुजा नायकाक पुलीस सुरक्षा दिवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. पहिली गजाल म्हणजे पुजा नायक म्हणटा न्ही ते सगळ्यात पयली प्रायम एक्यूज म्हणून सरकारान घोषीत केल्ले आनी सांगिल्ले की हातूंत भितर आनी कोणाचो संबंध ना तेच आशिल्ले म्हणून. आज पुजा नायकान जो खुलासो केला तातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स, भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा. ताणें दिल्या ती धमकी न्ही तर ताणें दिल्या ती एक गजाल उक्ती करता की जी भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती करप्शनान ह्या जॉब स्कॅमान डीपली गुंतल्या. खंयचोच जो इंजिनियर आसा किंवा जे ऑफिसर आसा तांच्या हातान सरकाराच्या हातान आनी ते आसता एक एडमिनिस्ट्रेशन जे चलता ताच्या हातान. हे आसतना अशा प्रकारचो जॉब स्कॅम जावप हातूंत आज एक गोष्ट स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या जॉब स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्लो. खंय ना खंय तरी पालो ताजेर घालपा खातीर तांकां अरेस्ट केले आनी जे वयल्या वयर जे कोण आसा तांकां जे एजंट आशिल्ले तांकांच फक्त अरेस्ट केल्ले, पूण खंयच पॉलिटिशियन नाशिल्लो. हांव मागता की ताका रिअरेस्ट करप, डिफरंट ऑफेन्स करप किंवा ताका प्रोटेक्शन दिवप आनी सांगप की नांवां डिस्क्लोज कर की खरे जर चोर आसा जे खरे जे लोक ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्ले तांचो हातल्यान उक्ते जातले कोण आशिल्ले ते. अँड BJP नाव शूड कम व्हेरी क्लियर ऑन दीस. आज प्रत्येक गोष्टीक ते दुसऱ्यांक ब्लेम करता, जावं तो तांचो प्रेसिडेंट आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं, दोगांयनी आज स्टेटमेंट दिवचो पडटलो की आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी त्या मंत्र्यांचे नाव त्या ऑफिसर्सांचे नाव ते सगळे उघड करतले. ती ओपन कॅमेरा कडेन जर खुलासो करता म्हळ्यार हाजोर जेन्ना तिचें इंटरोगेशन जालें हो सगळो डेटा तिणें पोलिसांक दिला आसतलो, इंटरोगेशनान दिला आसतलो. आता 2019 जर PWD मंत्री जर आमी पळयत जाल्यार तो आज BJPन आसा मरे. लोकसभाच्या टायमार तो BJPन गेल्लो परत सपोर्ट करपाक. सो वाय द चीफ मिनिस्टर हॅज नॉट एक्टेड और वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज नॉट अरेस्टेड और फायल अ चार्जशीट ऑन हिम. म्हाका दिसता कोण तरी मुख्यमंत्री ह्या BJPच्या एक्स आमदाराक मंत्र्याक वाचोवपाचो म्हाका दिसता प्रयत्न चल्ला. आमी इमिजिएटली सांगता की ती पुजा नायक, कित्याक एक महिला जर तर कॅमेरा मुखार येवन तिणें तेंय सांगलां 24 वरां भितर जर तर खुलासो जायना जाल्यार आपूण विथ फॅक्ट्स विथ प्रूफ खंयचो मंत्री हे मिडिया मुखार हाडटली हें तिणें दवरलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुळगांव वाठारांत मायनिंगाच्या समस्यांनी लोकांक रेवाडो घाला. मायनिंगेच्या धुल्लाक लागून वाठारांतले सैम, लोकांची भलायकी आनी उदका स्त्रोत सामकी इबाडल्या. सावार फावटी गाराणें घालून लेगीत कोणूच आयकनाशिल्ल्यान येता त्या ZP वेंचणुकेच्या मतदानाचेर मुळगांवकारांनी बहिष्कार घालपाचें थारायलां. पळयात. मुळगांव वाठारांत ह्या तापिल्ल्या मायनिंगेच्या विशया वयल्यान साबार फावटी आंदोलनां जाली. लोक रस्त्यार लेगीत देवले, लोकांनी गांव काबार जावपाचो भंय लेगीत उक्तायलो. तरी अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागना. शेनवारा जाल्ले मुळगांवचे सभेत पंचायत मंडळा सयत शेतकार आनी गांवचे लोक व्हडा संख्येन हजर आसले. हे सभेत मायनिंग पासून निर्माण जाल्ल्या समस्यांचेर चर्चा जाली. एक तर मुळगांवची घरादारां, देवळां, शेताबाटां, सैमीक उदका स्त्रोत मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात, ना जाल्यार 2021च्या प्रादेशीक आराखड्या प्रमाण मायनिंग सुरू करात
असो निर्णय हे बसकेत घेतलो। तशेंच गरज पडल्यार येता त्या झेडपी वेंचणुकेच्या मतदानाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी मुळगांवच्या तिडकिल्ल्या लोकांनी दिली। आम्ही सगळे जाणां मायनींग लागून आमकां खूब त्रास जाता। आमचे कितें झाडां सगळीं पिड्ड्यात, आमच्या भुरग्यांक शिकतल्यार रातचो अभ्यास करपाक सारके त्रास जाता, रातभर काम चलता। सगळे लोकांचे सगळे धुल्लो येवन सगळी झाडां सगळी केळी कांयच पुराना, सगळे पिड्ड्यात। माडांचेर सुद्दां सगळे धुल्लो बसून सगळे पिड्ड्यात। आमकां एकदां कपडे धुले काडून दोनदा धुवचे पडटा आनी आतां तर मे म्हयन्यान पळोवंकूच नाका। सारके म्हणजे सारके धाकट्या भुरग्यांक घेवन सदां डॉक्टरागेर व्हरपाची पडटली। नाकांतून धुल्लो गेलो भुरगीं सामकी सीक जातली। इतले हे रावपाक मेळपाचें ना अशें। आनी रातचें जर कितें जालें न्हू जाल्यार सगळे लोकूच मरण वयतले आनी उरची बी ना। इतले वयर डॅम्पिंग जाल्ल्या समक्ष येवन कोणी तरी येवन पळोवन वचपाचें। आतां आमच्या कोणीच आमची एक्शन घेवंक ना गांवची। कितें म्हणून तेंची ती बाबा तेंच्या वयर माथ्यार इतकी माती उमटलेली आहा, कोणीच काय करूंक ना। आयज मुख्यमंत्री तोंडान जर तेणी उतार जर थेल्लेले आयज बाबा आपूण तुजें कितें करता म्हणून, जाल्यार मुख्यमंत्र्याक दिसोंक जाय कितें, सीएमाक दिसोंक जाय कितें बाबा आमी मुळगांव गांवाचें बरें करतले म्हणून। आनी आमच्या मुळगांव आमदार आहा पळय बिचोले मतदारसंघाचो तेका कळोंक जाय। आनी हे झेडपी इलेक्शनाक जर उबो रावतलो पळय आतां कोण तरी येतलो कॅन्डिडेट, आमकां इलेक्शन नाकाय झेडपीचें अशें हांव ठरयतां। कित्याक खबर आसा, आमकां इलेक्शन नाका, कॅन्सल करचें। आमकां मुळगांवांत तर आमी कोणूच वोटींग करचें ना। डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार म्हणून नाका, सगळ्यांक आमी उलो मारून थकलेले आसा, पण आयज पर्यंत आमचे कोणीच विचारान घेवंक ना। आनी आयज तुमी फाटसून पळयत तुमी पळया दाखयता कितें परिस्थिती जाल्ली आहा। सबंद गांवाचेर ही माती येवन जावन कितें गुणे येवन पडपाचे, घरांचेर पडपाचे परिस्थिती करून ठेयल्ली आसा। आमचें कोणूच आयकना। म्हणून आमी हो एक ठोस निर्णय घेतला की येणाऱ्या झेडपी इलेक्शनाक आमी ह्या बहिष्कार घालतले आनी आमचो राग व्यक्त करतले। जो पर्यंत आमचे इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत मुळगांवान जी मायनींग एक्टिविटीज आहा ती बंद दवरची। आनी जर तेंच्यांनी बंद दवरूंक ना जाल्यार सगळे मुळगांवचे लोक येवन ती बंद दवरतले अशें लेटर करा म्हणून सांगलें आसा। आनी 8 दिसां भितून तांकां लेटर पावतले आनी तेच्या नंतर जे कितें स्टेप घेवपा जाय ती मायन बंद करपाची ती सगळ्या लोकां मार्फत आमी घेतले। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत। गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी 10 नोव्हेंबराच्यान संपार वचपाचें थारायलां। हे खातीर कर्मचाऱ्यांनी दूध उत्पादक संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आनी अध्यक्षाक नोटीस सादर केली, जातून तांच्यांनी मागण्यो पुराय करपाची विनवणी केल्या। आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार गोवा डेअरी स्थापन आसा थंय आसा, जे गोवा डेअरीची कामगार जे आसा गेले कितले वर्सां मागणी करता, सतत मागणी करता। 7th पे आसा, तेंची बाकीच्यो ज्यो ग्रेड्स आसा बाकीची तेंची मेळपाचे पळय ते सगळे आसा। आनी ARTC अंडर ते हांगा आंदोलन करता आनी फाल्यांच्यान तेंच्यांनी एक नोटीस दिल्या। तो MD आहा तेकाय नोटीस दिल्या, चेअरपर्सन जो गोवा मिल्क भरपाचो आहा तेकाय एक नोटीस दिल्ली आसा की फाल्यां 10 तारखेक जो पर्यंत आमची मागणी पूर्ण जायना फाल्यां 10 तारखेच्यान जे कामगार आसा ARTC अंडर सगळे कामगार हांगा स्ट्रायका बसतले आनी भायर गेट भायर आंदोलन करतले अशें तेणी सांगलेलें आसा। पूण अशें आसा की हांगा अकस्मात जर बंद करीत जाल्यार शंबर गोंयाचेर दुधाक लागून परिणाम जावपाची शक्यता आसा आनी भायल्यान दूध येता तेवूय वेस्टेज जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा गोवा डेअरी मार्फत जे संबंदीत अधिकारी आसा तेणी हे विशयी सविस्तर चर्चा करून हो जो आंदोलन आसा त्या विशयी तांकां गंभीरतेन घेवचें अशी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। पेडणे तालुक्यांतल्या शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी भात कापणी मशिनांचो गैरव्यवस्थापन केल्ल्यान अस्वस्थ जाल्ल्या कृषी विभूषण शेतकार उदय प्रभुदेसाय आणि करंजाळे वाठारांतल्या कृषी खात्याच्या कार्यालया भायर बसून निषेध आंदोलन केल्लें। त्या उपरांत शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक जाग येवन ह्या विशयात दखल घेत पेडण्या वाठारांत नवी कापणी मशीन धाडटले तशेंच ताच्यो मागण्यो पुराय करतले अशें आश्वासन दिलें। पळयात। पण आताच आमचे डायरेक्टर जे सदींच कार्यरत असतात बरे काम करतात तेंच्यांनी परमिशनय आमकां ग्रँट केल्ली सगळी। तेंच्यांनी आपले मनीस म्हणून डेप्युटी डायरेक्टर म्हणटा आमी पट्टी म्हणून स्वता एग्रीकल्चर ऑफिसरच्या हेचेर आसात, पण तेंचे कडेन मोठी जबाबदारी आसा, ते क्लोज आसात डायरेक्टराक। ते आतां मेसेज घेवन येतात की डायरेक्टरान खंय तांकां उतार दिला की 11 वाजे पर्यंत फाल्यां पेडण्या म्हाज्या एरियेन जे हार्वेस्टिंग जावंक ना थंय दुसरें मशीन पावतलें
आणि 2 मशिनां कार्यरत आसतली हे तेंचो शब्द दिला. आता त्यांच्याच तोंडांतून आमी आयकया हे एश्युरन्स जर ते दितात जाल्यार ह्या परिस्थितीत माझे हे आंदोलन जे म्हटलें जाता ते हांव संपुश्टान करता आणि मग घरा वचपाची तयारी करता. सांगल्या प्रमाणे आमच्या पेडणे कंपनीचो उदय प्रभुदेवचा एकदा आमी पेडणे तालुक्यात भात लुवणी करपाक आमी तांकां एक मशिनाची एरिया दिलेली. पण न्हू त्या वर्सा पावस आनी हे पडल्यानंतर मातसो गोंधळ जाल्यानंतर आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक गोंयभर शेतकऱ्यांक डिमांड आसल्या कारणान मशिनां आमी दुसऱ्या तालुक्यांत सुद्दां थोडी उडयली. सो आतां आमी अशें डिसिजन घेतला की आमी पेडण्या तालुक्यांतले उरलेली जी थोडी भात शेतीची हार्वेस्टिंग उरला ते फाल्यां 11 मेरेन आमी एक मशीन धाडून आमी कंप्लीट स्टार्ट करतले आणि 2-3 दिसांत कंप्लीट करतले. फातोर्डा येरादारी पुलिसांनी फाटल्या 6 म्हयन्यांत येरादारी नेम मोडपी सुमार 3782 जाणांक तालाव दिल्ल्याची म्हायती येरादारी पुलीस निरीक्षक फिलोमिनो कोस्ता हांणी दिली. हातूंत हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले, ओव्हर स्पीड आनी मॉडिफायड सायलेन्सर गाडयांचो आस्पाव आसा. येरादारी नेमांक पाळो दिनासतना कश्यो गाडयो चलोवपी 3782 जाणांक येरादारी पुलिसांनी तालाव दिले. हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलोवपी 1750 जाणांचेर येरादारी पुलिशेन कारवाय केली. अपघातांचो आंकडो उणो जावपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी येरादारी नेम पाळचेच पडटले म्हूण फिलोमिनो कोस्ता सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. ट्रॅफिक सेल फातोर्डा आज पर्यंत फ्रॉम जून टू आज पर्यंत आमी 3700 केसी बुक केल्ले आसा. वायलेशन्स ओन्ली फातोर्डा एरिया. तितून आमी फोटो कॅप्चर चड केल्ले आसा. आमी पेट्रोलिंग केल्ले आसा चड फोटो कॅप्चर करता. मागीर सायलेन्सर केसी आमचे 48 केसी जाले. मॉडिफाय सायलेन्सर त्यो केसी आमी कोर्टात धाडटा आनी सायलेन्सर चेंज करता तेन्ना ताका गाडी रिलीज करता. ताका फायन करता. तशेंच आल्कोहॉल केसी जाले आमच्या 15 केसी केले आसा 1-3 म्हयन्यान. एवरी टायम केसी चालू आसा आमचे. तशेंच सगळ्यांचर केसी केल्या म्हणजे हेल्मेटाच्यो. सो सेफ्टी ऑफ द पीपल इज मोस्ट. हितून हेल्मेटा केसी आमी 1800 केसी हेल्मेटा केल्ल्यो आसा. नो पार्किंग केल्ले आसा. सिग्नल जम्पिंग केसी करता आमी. आनी आतां आमी ह्यासानी रडार लायल्लो आसा आनी वी आर कॅप्चरींग द ओवर स्पीड चॅलेंज. सो एवरी डे अराउंड 10-20 चॅलेंज ते आसता आमचे. सो इतलें भिजल आसून लोक अजून आयकना म्हणून लोक मेन म्हणजे लोकांनी हातूंत भितर सुदारणा मातशी करपाक जाय आशिल्ली. सो केसी कमी जाता आशिल्ल्यो आनी सेफ्टी बी बरी उरता आशिल्ली. पूण लोक अजून तरी समजुपाक तयार ना अशें तुका दिसता. ताका लागून आमी हांव जेन्ना रस्त्यार आसता तेन्ना आय स्पेशली टेल टू स्ट्रेप द हेल्मेट ऑल्सो. आय मोस्ट ऑफ टायम गोस टू एड्युकेशन्स. ताका लागून आमी स्कुलान वयता. सो ड्रायव्हरांक KTC सगळें आमी आमचें एड्युकेशन चालू आसा. इट इज डिपेंड ऑन द पब्लीक हाव टू टेक इट. जुनाक सुमार फातोर्डा भितर ट्रॅफिक सेल न्यू इनॉग्रेट केलो गेलो आनी जून ते आज मेरेन फातोर्डा ट्रॅफिक सेलान जवळ जवळ 4000 सुमार केसी जे वेगवेगळे तरेचे ट्रॅफिक वायलेशन आसा हे बूक केले गेले. म्हणजे फाटले 5 म्हयन्याक जवळ जवळ 4000 सुमार केसी तांणी बूक केल्यो गेल्यो. हातूंत भितर सगळ्यांत चड केसी ज्यो बूक केल्यो त्यो विदावट हेल्मेट. ज्यो विदावट हेल्मेट जवळ जवळ 1700 सुमार केसी तांणी बूक केल्यो आनी तांकां फायन दिली. त्याच बरोबर रॅश एंड निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग, मॉडिफायड सायलेन्सर, विदावट सीट बेल्ट, ओवर स्पिडींग अश्यो वेगवेगळ्यो केसी तांणी बूक केल्यो. स्पेशली जेन्ना मॉडिफायड सायलेन्सर येता तेन्ना ताका ते पुलीस जी आसा ती बायक धरतात. तांकां जो पर्यंत ते सायलेन्सर चेंज करना तो पर्यंत तांची बायक परती दिनात आनी कोर्टान भितर तांकां जवळ जवळ 10,000ची फायन पडटा. ही 10,000ची फायन भरली म्हणटकीर ओनर जो आसता ताका आपलो सायलेन्सर ओरिजिनल सायलेन्सर बसयतकीरच पुलीस ताका ही बायक दितात. अश्यो वेगवेगळ्यो केसी तांणी बूक केल्ल्यो आसात. हातूंत भितर पुलीस वाटेर रावन तांकां आडायतात. त्याच बरोबर कॅमेराचेर तांचे फोटो घेतात आनी मोबायलाचेर फोटो काडून म्हणजे कोण पुलीस जेन्ना वाटे वयल्यान भोंवतात तेन्ना तांकां दिसलो समज एकटो हेल्मेट घालनासतना चलयता ताजो फोटो काडून तांकां तालाव धाडून हे सगळे हे आसा ते बूक करतात. केसी ज्यो आसात त्यो बूक करतात. हाजें मेन कारण म्हणजे PI फिलोमेन कोस्तान सांगले प्रमाणे हाजें मेन आमी हे करपा फाटलें कारण म्हणजे एक्सिडेंट जे आसा ते कमी जावचे. हेल्मेट आमी चड केल्यात कारण हेल्मेट घालतकीर मनशाचो एक्सिडेंट जर बायकान वता तातूंत जीव वाचता आनी हो असो जीव वचचो न्ही हाका लागून तांणी ह्यो केसी बूक केल्ल्यो आसात. त्याच बरोबर फातोर्डा भितर आमी जो बोलचे सर्कला कडेन पोंडरे वचपाचो रोड आसा थंय पळयलें जाल्यार विजय सरदेसायान इनिशिएटीव घेवन थंय कॅमेराय बसयल्ले आसात. कारण रस्त्याच्या सायडीक जे पार्क करतात तांकां म्हणजे पार्क करून ट्रॅफिकाक तालाव जावचो न्ही. बाकी खंयचे क्रायम कितें घडटा जाल्यार ताका इजी जावचो हाजे खातीर एक कॅमेरा बसयल्ले आसा. ताजोय ट्रॅफिक पुलिसान
मदत जाता. ताजी मदत सध्या ट्रॅफिक पुलीस घेवपाक लागल्या. ह्याच बरोबर आनीकय आतां फातोर्डा लोकांनी खबरदारी घेवपाची गरज आसा. कारण म्हणजे फातोर्डा 2 स्पॉटाचेर AI कॅमेरा जे आसात ते बसोवपाक वतले आनी हे AI कॅमेरा बसयतकीर ऑटोमॅटीक जरी कितें क्रायम जालो जावं तूं ट्रॅफिक वायलेशन करता जाल्यार ऑटोमॅटीक हाचेर कॅप्चर जाता आनी तुका तालांव डायरेक्ट येवपाक शकता. जशें आमी दोनापावल जावं युनिवर्सिटी रोडाचेर तालांव येतात ते कॅमेरा बसयले कारण तशें आतां फातोर्डा मेन 2 जंक्शन एक म्हणजे आमकां कळटे म्हायती प्रमाणे कोलवा जंक्शन जे सकयल बाजाराक आसा आनी पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमा कडेन जे जंक्शन आसा थंय हे दोनी कडेन AI कॅमेरा बसयतले वतले. हे AI कॅमेरा जे बसोवपाचें आसा काम ते फुडली 1 म्हयन्यात जावं 1.5 म्हयन्यात जावपाक शकता. हो तर तुमी खातीर म्हत्वाचें हांव गौरव करता. राज्यांत आडवेळ्या पावसाक लागून चडशा वेवसायिकांचेर हावळ आयल्या. सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून दर्यांत हुंवारावरवी स्थिती निर्माण जाल्ल्यान अजून मेरेन सगळ्यो बोटी जेटीचेर तश्योच उब्यो आसात. तशेंच मजुरांचो उणाव आशिल्ल्यान नुस्त्यांची पुरवण कमी आनी दर चड वाडिल्ल्याची म्हायती फेलिक्स गोन्साल्विसान दिली. पळयात. गोंयांत नुस्त्याची दर मळबाक तेकिल्ल्यान सामान्य लोकांक बरोच फटको बसला. नुस्त्याची दर ही आयकून लोक आतां कितली म्हारगायकी सायबिणीची फुगडी तिडकीन गावपाक लागल्या. ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून चडशा वेवसायिकांचेर बरोच परिणाम जाला, खास करून शेतकार आनी नुस्तेकार. लोकांक आतां बांगडे, लेपो, ताल्ल्यांची दर लेगीत परवडना. तशेंच इसवणाची दर 1000 रुपया किलो जाला. हे सगळे मजुरांचो उणाव, जेटीर तश्योच पार्क केल्ल्यो बोटी आनी मुखेल कारण म्हणजे दर वाडोवन कमिशन घेवन म्हारग विकपी लोक. ह्यो सगळ्यो दरीची वाड उणी करूं येता. फकत सरकारान सगळ्यांक एकूच दर सँक्शन करप भोव गरजेचें आसा असो उलो आतां थळाव्या फेलिक्स गोन्साल्विसान मारला. सायकलान जाल्लो थोडो सायकलान लागून मातशें म्हारग जालें. पयले बोटी भितर हाडल्यो भितर बीच मदीं दिवाली येयली. लोक दिवाली घेवन गेले. मानाय नाही बोटकार म्हणटा मानाय न्ही घेवन आजून बोटकार प्रती रिप्लेस जावना प्रती कंटिन्यू करपाक म्हणजे नुस्तें लेस येता मार्केटान म्हणटो रेट हाय जाता. कसो रेट रेट आतां बरोबर रेट पाहिजे मरे बाबा. बांगडे देखून म्हारग, लेपो देखून म्हारग, आमचे इसवण म्हारग. 1000 रुपया इकडे इसवण मार्केटान. पयलीं कितलो आसता? पयलीं आसताले 700-800 ते केले. पण म्हारग जाले जाल्यार 700-800 आसताले. केन्ना जेवण वयताले 500 जाताले. 2 मार्ग मागलो आतां तो म्हारग जायत वयता. आतां बोटकार जेन्ना परते माने येयले न्हू तेन्ना बोटी सगळ्यो सुटल्यो तेन्ना मातशें बोटी रेट चेंज जाय. मातशें लेस गॅसी बी आहा तेका लागून डिमांड करता तो डिमांड करता तुका जाय म्हूण तूं व्हरता. सांगूंक जायना ते सांगताचे रेट घेवन येवचें पडटा हिंगा. कमिशनाचे सगळे तांकां 8-9% आनी कमिशन काडटा ते म्हारग विकल्यार तांकां फायदो आहा. ते कमिशन एजंट कमिशन काडटा जितले म्हारग वयता तितले तांकां प्रॉफीट न्हू एजंटाक प्रॉफीट. आमी लॉस जाता ते कोण नकोय. कमिशन जितले 500 रुपयाची वस्त ते 1000 विकता. 1000 रुपया ताका येयले जायले ते आतां कितल्या लाखांचेर तांकां उंचेच पर्सेंटेज आसता. 7-8%, 9% कमिशन काडटा ते ताका लागून ते म्हारग जाता नुस्तें. असो प्रायस केन्ना करून प्रायस घेवपाक जाता. एक आयडिया आहा गव्हर्मेंटान सँक्शन करपाक जाय एक रेट. आतां कारवार गेलो जायत न्हू कारवार तुका रेट आयज 500 रुपया इसवण आहा. 500 रुपया इसवण वयर कोणीक ना. 450 विकता, 480 विकता. व्हरपी आहा बी आमी आतां व्हरपी आहा ते बी उणे रेटीन मागता. 450 मागता कित्याक आमकां अरावंड मार्केटाक 500 रुपयांनी करूं जावं. कोणाची मस्ती वता जाल्यार लास्ट 500 रुपया अरावंड तूं डिमांडार विकलो जाता गेली रिस्क घेवन. पूण तिका कोण 550 रुपयांनी विकपाक ना तुका. गव्हर्मेंटान रेट एक फायनलायज केली. फूल वीक आख्खो वीक एकूच रेट आसता. ते कितलेंय पडो लॉट पडना थोडे जावं चड जावं उणी जावपा ना. 500 रुपया लास्ट रेट अशें. आमचे गव्हर्मेंट खबर घेयना. गव्हर्मेंटान सगळ्यांनी गेले भत्ता हिंगा कितें कोर्टान भत्ताय न्हू सगळ्यांक गेली कमिशन हें तें दिवन गव्हर्मेंट खबर घेता. कोणाक पडलेलें ना. थिंगा होलसेलार पळोवपाक जाय. जायते भशेन चीट मारता. जायते भशेन बॉक्सांचे पयशे घेता. मामांक मामांक बसयता. तुमी खबर घेयना सगळ्यांक कमिशन वयता. ते कमिशन वयता म्हणून हो बाजार पाड पडटा आनी वाडटा रेट. जे रेट वाडटा ताका लागून हे कामाक लागून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांताक्रुजांतल्या कोकोचीन रेस्टॉरंटा लागसार आशिल्ल्या जलाशयांत दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आसा. कोयर कोण उडयतात हाचो सोद अजून मेरेन कोणेच घेवना. मात ह्या कोयराक लागून खारफुटीचें लुकसाण जावपाक लागलां. हो कोयर बेकायदेशीरपणान हाडून उडयतात असो आरोप सांताक्रुज पंचायतीचे पंच डॉमिनिक पेरेरा आनी थळावो आदित्य परुळेकारान केला.
ह्या कोयराक लागून खारफुटीचें अस्तित्व धोक्यात आसा अशें तांचें म्हणणें. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पंच डॉमिनिक पेरेरा हांणी केल्या. आयकात. जुनान एक कंप्लेंट दिल्ली टू द ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन सेईंग मँग्रोव्ज आणि वॉटर बॉडी जे आहा हो तो बांद आमचो त्या बांदाचो मेन पार्टान डंप केलेले आहा. दे हॅव डंप डेब्रीज. सो बेसिकली इनिशियली 6 महिने फाटी 2-3 मीटर भितर गेल्ले ते. आता कंप्लेंट दिवन बेसिकली सगळे काडपाक जाय न्हू, काडूंक ना तेंच्यांनी आनी भितर गेले उदकान. बेसिकली ते 2 मिटराच्यान 8 मीटर उदकान भितर तुम्ही पळोवंक शकता. फूल अख्खे डेब्रीज उदकान वचून मँग्रोव्ज अख्खे काबार केल्ले आसा. सो हो जो मनीस आहा, दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्टिक्युलर पर्सन. आमी हे लोकांचे फूल डेटा व्हरोन पुलिसाक दिल्ले आहा, मात पुलीस काय एक्शन घेना. द डिस्ट्रक्शन ऑफ मँग्रोव्ज हॅज सेक्शन 15 ऑफ EP Act फॉर विच a person can be jailed for 5 years and he can be fined 1 lakh or both. इतले सगळे जाऊन आमचो जो पुलीस हा कितें करता. आयज जे आहा आमी एका म्हणटा हारे सांको. हो हारे सांको आमची ब्रिज आहा आनी हो एक बांद आहा. हारे सांकोच्या पयलीं हो एक बांद आहा. हो बांद जो आहा कोण प्रायवेट ओनर आहा हेका. आनी हांवें जेन्ना लोकां कडेन विचारलें बाबा हेजो ओनर कोण, हे ओनरा कडेन हांव उलयलोय. तो म्हणूंक लागलो ही प्रॉपर्टी आपणाची न्हू, ती प्रॉपर्टी न्हू आपणाची. मागीर आदित्यान म्हाका फोन मारलो आनी म्हणूंक लागलो, आदित्य म्हणूंक लागलो हिंगा डंपिंग चलता. सो आय वॉज ट्रायंग टू कॉन्टेक्ट हो जो ASI देसाई म्हणून आहा तेका हांव खूब दीस जाले कॉन्टेक्ट करूंक सोदता, तो उखल ना. पूण आयज म्हाका तो मेवलो. तेका हांवें आयज बरे भाशेन सांगलां कितें सांगूंक जाय तें. तुमी आयज पळोवंक शकता हिंगा आयज आमचो हारे सांको हो हेरिटेज आमची. हारे सांकोन एटलीस्ट 4 मीटर उदकान भितर पावल्या. आनी ही डेब्रीज कोणाची सगळी कोणाची बिल्डिंगाची. आनी कंप्लेंट घातल्यार एक्शन जायना. आनी आमकां आयकोन येयला की कोण एक जेनी म्हणून आहा हूंय जेनीनी थिंगा भाड्याक दवरल्या कोणाक. ते सगळे आमचे लेबर आहा एक सगळे कलेक्ट करता, आमचे गार्बेज कलेक्ट करता ते लेबरान. पण जेनीन म्हणून हूंय भाड्याक दवरल्या. आतां पुलिसांक हांव मागता हेंचें इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय की हिंगा कोण येवन घालता, तेंका येवन खबर काडूंक जाय. तें कितें मॅनग्रोव्ज डिस्ट्रक्ट केले आख्खे सगळे. हे फूल मॅनग्रोव्ज हॅव बीन डिस्ट्रॉयड आनी कोणाक पडलेले ना. वॉट इज दीस? पंचायत तर आमकां होपूच ना पंचायत कितें करतली म्हणून. आनी हे जेनी कोण आहा हेचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. गोमंतक टुडे हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचोच निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.